बांबोळे बिग डॅडीच्या स्ट्रायक कॅसिनोत सुरू आशिल्ल्या बेकायदो पत्त्यांच्या जुगाराचेर छापो घालून गुन्यांव फाट्यान 11 जाणांचेर कारवाय केली। तांचे कडल्यान 28 लाख रुपयाचे चिप्स आणि पत्ते तसेच हेर जुगाराचे सामान मेळून 33 लाखांचो माल जप्त केला। गुन्यांव फाट्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण बांबोळेच्या बिग डॅडीच्या स्ट्रायक कॅसिनोत बेकायदो पत्त्याचो जुगार सुरू आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळी। ते प्रमाण पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता आणि सूरज हळणकर हांच्या मार्गदर्शनाखाला निरीक्षक किशोर रामानंद हांच्या पंगडान शेनवारा राती बिग डॅडीच्या स्ट्रायक कॅसिनोत छापो घालो। काल रातची क्रायम ब्रांचान बांबोळे हांगासर बिग डॅडी कॅसिनो जो आसा तेचेर धाड घालून थंय चालू असलेले इल्लीगल गॅमलिंग बंद पाडले। थंय तांणी 11 जणांक अटक केलेली आसा। भितून 8 गॅमलिंग कस्टमर असले आनी 2 डीलर असले। हांकां रेड हँडेड धरलेले आसा, जेंच्यो गेमी थंय चलताल्यो, इल्लीगल गेमी त्या कॅसिनोन चलताल्यो त्यो। तर त्याच बरोबर त्यांनी 2 लायव्ह गॅमलिंग कार्ड्स, 14 टॅप्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स आणि 2 कार्ड शफलर्स, 2 कार्ड स्कॅनर, 2 कार्ड चिप्स असे सगळे ही वस्तू धरून जवळपास 33 लाख रुपया जप्त केलेले आसा। ही व्हडली रेड जी आसा ती क्रायम ब्रांचान काल रातची मारलेली आसा बिग डॅडी कॅसिनोचेर आणि 11 जणांक भितून अटक केल्लेली आसा। अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावत गोमंतक टीव्ही।